The organization is about 11 years of Honorable Prime Minister Modi जी चे कंप्लीट झाले ते घेतले. आणि ह्या दिसांनी खूपसं बोवाळ जाता रिशफल जाता कितें डिस्कशन बी जालें हेजेर माझे सांग ना आय वॉज नॉट इन द स्टेट फॉर ओके आज टॅक्सी ओनर सारखे सगळे आमदाराक मेळपाक गेल्ले जाल्यार तुमकां बी कितें फाल्यां डेलिगेशन येवपाचें आहा मागीर आफ्टर मिटींग देम आय वील मेक अ स्टेटमेंट. आय एम मिटींग CM ऑल्सो टुमॉरो इन द सेम. ते म्हणटा की आपल्या एग्रिगेटर नाका म्हणून कितें ते सी वॉट एवर इज द इशू हो आदीसून चालू हा इशू हो नेवो इशू आणि एवरी टायम वी हॅव सपोर्टेड देम. आवर लोकल टॅक्सी ओनर जे आपल्या पांयाचेर खूब उबे रावल्ले आहा हेका आमी आदीसून सपोर्ट केल्लो आहा आनी आमी सदांच सपोर्ट करतले. बट टुमॉरो वी वील मीट CM आनी पार्टी प्रेजिडेंट तेजे कडेन उलयलां आनी मागीर कशें फुडें वचपाक जाय ह्या हितून ते डायरेक्शन घेवन आमी फुडें वयतले. आय वील टॉक टू देम ऑल्सो टू ऑल द टॅक्सी ओनर्स. आय वील टॉक टू देम फाल्यां उलयता. कित्याक ती कोस्टल बेल्टूच न्हू कंप्लीट स्ट्रेच पळयत जाल्यार टॅक्सी इट इज अ तुमचो वेवसाय तो हय. दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी गव्हर्मेंट जॉब. दे आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट. सो वी नीड टू सपोर्ट देम. जे आतां हो जी काळाची गरज आहा जे कितें चेंजीस करपाक जाय ते तांकां त्रास जायनासतना कशें करप कितें करप. आमचो धंदो दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना हें पयलें हितून हेतू आहा जे आमी आदीसून तेंच्या वांगडा ह्या हेचेर स्टँडाचेर उबे रावल्या. आवर बिजनस कॅनॉट बी इन समबडी एल्सीस हँड. सो दॅट किपींग दॅट इन मायंड I will talk to Honorable CM, I will talk to our party president and we will take I think a good decision where our taxi owners will have a win-win situation. बाबूश मंचाचो एक स्टेटमेंट आसा आयज म्हणटा तो की हे रेंट कॅब आसा रेंट बायक आसा ते बंद आहा न्हू. रेंट बायक देर आर नो न्यू रेंट बायक एक मिनट त्यांच्या खातीर हो तुमचो बिझनस गेला म्हणटा तो. सी कितें जालां रेंट बायक रेंट कार बी आसा रेंट बायक बिझनस खूब पयलीं स्टॉप जाल्लो आहा. एका जाली आतां 15 years 2011 स्टॉप जाला 14 वर्सां. आनी रेंट कार जे आहा तेका कॅपिंग घातला आतां आनी फुडें जावप ना. जे आसा पळय त्यो बंद करूंक जायना. आमचे कोस्टल बेल्टाचे खूब जाण आहा पणजेचे आहा पर्वरचे आहा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा हेंच्यो रेंट कार आहा. पूण तितूनय म्हाका दिसता शिस्त हाडपाची गरज आहा. हे जे एक्सिडंट खूब वाडल्या ह्या दिसांनी त्यो रेंट कारानूय खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आहा. जे ट्युरिस्ट जेन्ना पिवन चलयता हेचेर शिस्त हाडपाची गरज आहा. हाव टू स्ट्रीमलायन दीस इज द जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट. थँक्यू. गव्हर्नमेंट म्हणजे तुम्हीच न्ही सगळ्यांचे इट इज एवरीबडी इज इनवॉल्ड इन दॅट. वी हॅव टू डू इट. वेगवेगळे उलयता पळय तितून चड हें कन्फ्युजना जायना. खंयचे ते ऑन वॉट ऑन सब्जेक्ट. टॅक्सी इश्यूज टॅक्सी इश्यू हांवें सांगला बॉबिनाचो एक वेगळो अप्रोच तुमचो एक वेगळो अप्रोच. अजुनूय सदांच आहा आमी आनी म्हाका दिसता बाबूशे आसतलो तेंच्या कडेन. बट वी हॅव टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. हांवें सांगला पळय तशें आमी CM कडेन उलयतले आमी पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन उलयता. पार्टी आनी गव्हर्मेंट हॅज टू बी ऑन वन पेज आनी वी एज MLAs टू इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल्स हू आर इन दीस बिजनस वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम. एवरी टाइम फक्त डिस्कशनच जाता ना ह्या फावटी सारकें जावपाक जाय. तुमकां फोर्स मेळना टॅक्सी वाल्याक तुमी आसा तुमकां BJPंतल्यान तसो फोर्स मेळना. तुमी एकटो हितून फोर्साची हे ना. हितून कितें आहा हितून सोल्युशन हाडूंक जाय. द लास्ट 4 years वी आर ओनली टॉकिंग. तेंच न्ही तुमीच उलयता तुमीच तेंचे वाटेन उलयता.